ड्रग्स आयचे पिळगेक तशेंच फुडले पिळगे खातीर घातक आसा. त्या खातीर जाता तितले बेगीन हें गोंयच्यान पयस जावपाक जाय. त्या खातीर राजकारण करून फायदो ना. आमी हाचेर गंभीर जावपाक जाय. सद्याक ड्रग्साच्या प्रकरणाक लागून सुशांत सिंग केशीन गोंयचें नांव येवन पिड्ड्यार जाता. आमी पुलिशेक ड्रग्सा बाबतींत कडक कारवाय करपाक मोकळो हात दिल्लो आसा म्हण मंत्री मायकल लोबो उलयला. RDX गोवा खातीर आग्वादच्यान गौतम शिरोडकार. So yes, he told me he wants to meet the chief minister. Makai apayla dene. I will also go with it. See, in right way, if you are doing things, it is going to help in a big way. So आम्ही free hand दिल्लो हा गोवा पुलिसाक, especially आमच्या एरियाच्या police स्टेशनाक. I always speak to Anjuna also. Free hand is there for you. If you suspect anything, you lay a trap and arrest them. हे जावपाकूच जाय. एंड वी हॅव टू बी सिरियस. उलोवन फायदो ना. कितलो तेपानी उलयतलो. रोहन बाब 2 वर्सां 3 म्हयने मिनिस्टर आसलो. तो ड्रग्साचेर एकूय दीस उलोवंक ना. हांव मंत्री आयज हांव उलयतां. मंत्र्यान अशी उलोवप आसना म्हणटा, पण हांव उलयतां. कित्याक ही पिडा वचपाक जाय. ही पिडा बंद जावपाक जाय. दिस इज डेंजरस फॉर द जनरेशन नेक्स्ट यूथ. आयचे यूथ आनी फुडले यूथ तेका हे घातक आहा. त्या खातीर आमी सिरियस जावपाक जाय. हेचेर पॉलिटिक्स करून फायदो ना. जो तो तेका दिसता की अशें ट्रेड आनी खूंय चलता तेणे नांवां दिवची. हाजे कडेन न्हू, तेणी डायरेक्ट वचून क्रायम ब्रांचा कडेन नांवां दिवची. एंटी नार्कोटीक सेल आहा तेंचे कडेन नांवां दिवची. एक्शन जायना जाल्यार पळय. एंड नार्कोटीक कंट्रोल ब्युरो इज इन गोवा टू इन्व्हेस्टिगेट द ड्रग एंगल ऑफ द केस, वेअर दे विल गिव रिपोर्ट टू CBI. वी आर नॉट इन्वॉल्ड एनीवेअर. मीन्स आमचे कडेन ते शेअर कांय करिना. दे विल नॉट इवन शेअर विथ चीफ मिनिस्टर. दे विल नॉट इवन शेअर विथ एनी गव्हर्मेंट ऑफिसर्स विदिन द गोवा दिस. So they will share it among themselves in Delhi. That is CBI investigation. Nothing to do have any this thing with us. With this, you don't think that Goa's name is getting spoiled? Already Goa's name has come because of the drug angle. That is why I am always talking. We should not only talk on drugs. We have to act. हांव व्हडलें उलयना. एक्ट आमचे कलंगूट PSआन जे एक्ट केला ते आख्खे गोंयान खंयचे पुलीस स्टेशनार कोस्टल बेल्टाचेर करूंक ना. हे एलिगेशन न्हू. हांव म्हणटा हें काम जावपाक जाय. हें काम करीत जाल्यार ड्रग्साचेर फाटीचेर बडी पडटा, म्हणजे दाणो पडटा. आनी कोण दाबडी चिंता हे करचे पयलीं. सो रायट नाव क्रायम ब्रांच, गोवा पुलीस हॅव डन अ गुड जॉब एंड वी हॅव टू रिस्पेक्ट दॅट. लोकल MLA ऑफकोर्स गोंयचें नांव हितून पिड्यार जातात न्हू, कित्याक इन्वॉल्वमेंट जे हितून आहा इज इन अ बॅड एंगल, दॅट इज ड्रग्स. सो गोंयचें नांव 100% पिड्यार जाता. बट नेलिंग दोज पीपल हू आर रिस्पॉन्सिबल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नेलिंग दोज पीपल. इवन 2017 जे कोण रिस्पॉन्सिबल आसले, वोटरान रिस्पॉन्सिबल आसले ते ड्रग्स कोणाक दिवपाक, तांकां धरपाकूच जाय. नो डावट देर इज नो केस एज सच. केस ड्रग्स सापडोंक ना, पण तेणी दिल्ले. हे एलिगेशन. कोर्ट्स विल फायनली दे विल हॅव टू प्रूव्ह दॅट आमी दिवंक ना दिले. बट डेफिनेटली गोंयचें नांव खंय तरी भितर पिड्ड्यार जाता.